लूक 1:70-6 तुका बाळका म्हज्या भोव व्हडत्या देवाचो प्रोवादी म्हूण सगळो लोक पाचारतलो, कित्याक तूं देवाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ देगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. सान फ्रांस आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सान फ्रांसीस शावेरा व्हडा कुरा रातीस आमच्या मोगान लासलोल्या बेसांव घाल सायबा देसार आमच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या बेसांव घाल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळूंक सोदांकाल गोपान तुज्या.